केरी 70च्या लोकांक फाटली 6 वर्सां जाली धवेच उदक येता। थंयच्या लोकांनी रस्त्यार देंवन जाले, मात तांचे कोणाक पडून गेल्ले ना। हे उदक पिवन लोकांक खंय मुतखडे जातात म्हूण गांवांत बोवाळ। उदका प्रकल्पाच्यो 2 टांकयो आसात, त्यो खंय नावाक। उदक सारकें ट्रीट जायना, मात PWD म्हणटा उदकाक कांयच प्रॉब्लेम ना। सत्तरीक केरीच्या लोकांक फाटली 6 वर्सां जाली नळांक हें अशें उदक येता। धवे फुल्ल उदक। हरशीं उदकांत क्लोरीन मायज पडल्यार धवे फुल्ल उदक येता, मात तें चड वेळ उरना। मात केरी येता तें हें उदक खंय वरभर तरी अशेंच धवे उरता। गांवच्या लोकांनी मोर्चा काडून जालो। ऑफिसरां सयत थळाव्या आमदाराकूय सांगून जालें, कांयच उपेग ना। मुतखडो जाता म्हूण लोक बोवाळ मारता। आमकां उदकाचे खूप प्रॉब्लेम जाता। उदीक तापोवन बी गरम करून बी तितून डस सगळे आसा आनी ते भुरग्यांचे जावं व्हडल्यांचे पोटान माल पडटा। सो स्टोन प्रॉब्लेम जाता, म्हणजे असे खूपशे प्रॉब्लेम जाता। गेली कितली वर्सां जाली हो प्रॉब्लेम फेस करतात तुम्ही? 5 आनी हो 6 चालू आसा। पयलीं बी आमी स्ट्रायक केल्ली, मागीर ते म्हणूंक लागले आता काय करूंक शकना आमी। थोडे दीस केले तेंच्यांनी, मातशे येयले। सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केली आमकां बांयचेच उदक जाय म्हणून। अजून पर्यंत जावंकूच ना आमकां ते। प्लांटार 2 टांकयो आसात, त्यो नावाक। थंय उदकाचेर कांयच ट्रीटमेंट जायना म्हूण लोकांक दुबाव। हो टांकयो फक्त शो पीस करून दवरलेले आसा। वॉटर जे शुद्ध करपाक जाय तेजी कांयच प्रक्रिया जायना, तेजेर कांयच ना। वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट म्हणून फक्त आसा, परंतु ते ट्रीटमेंट करिना। हो प्लांट बेवारस ना, थंय सेक्युरिटी ना, सारके कामगार 4:30चे पयलींच घरा। उदकात खंय कोणे वीख घाल्यार सुद्धा PWDक पत्तो लागपाचो ना। आयज आमी जो प्लांट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट दाखोवपाक गेल्या तेन्ना हांगा 4:30 पावल्या, परंतु हांगा संबंधित कर्मचारी हांगा उबे आसूंक जाय आसले किंवा कामार आसूंक जाय आसले, कोणूच ना। हे अशें लॉक पडलेले आसा। हांगा बेवारशी दृश्टीन हांगा जो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आसा बेवारशी आसा। तितून जर कोणी कितें जरी विष जरी डायल्यूट करून घातलें जाल्यार कोणाक काय कळपाचें ना। कित्याक तर हांगा तशी सेक्युरिटी ना, व्यवस्था ना, कर्मचारी ना। थंयचो आमदार प्रताप सिंह राणे 50 वर्सां जाली आमदार, मात ताचे खंय कांयच लक्ष ना। उदक सारकें ना म्हूण लोकांनी एकदां खंय मोर्चा सुद्धा काडून जालो। आमदारानूच खंय तांचेर केशी घालपाक लायल्यो। एकदां असोच उदक ना म्हणून रास्ता रोको आंदोलन केलें। त्या रास्ता रोको आंदोलन फक्त आमदारान फक्त इतलेंच काम केलें की सगळ्यांक भितर उडाय म्हणून। आयज त्यो केशीच चल्लेल्यो आसा, तेजेर कांयच पडलेलें ना। लोकांनी जरी आवाज केलो जाल्यार लोकांचो आवाज दबावा खातीर तो धमक्योचो सत्र वापर करता आनी तेजी दादागिरी चल्लेली आसा। तेज्या भायर कांय ना। आमचो जो उत्कर्श जावपाचो आसलो, जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आसलो, विकास जावपाचो, तो झिरोच्या बाबतीन आसा। कांयच केल्लें ना। वाळपय PWDचो AE म्हणटा लोकांक खंय ट्रीट केल्लें उदक पिवपाची संवय ना। तांकां जाय बांयचें उदक। उदकांत क्लोरीन जाय तितलेंच आसता। ती पयली ओपन वेळाची उदक पिताले आमी। आधी ते एक्सटेंड केली तांकां दरोडाचे ते सायडीन ती ते म्हणटा आमकां ते उदक देऊ नका। ऍक्च्युली ते आमी करेक्ट ट्रीट करता ना, तांकां अनट्रीटेड उदक पिवपाची संवय जाल्या आनी ताका लागून तांकां ते हे जाता। तांकां दिसता की आमी क्वॉलिटी आमी मॉनिटर करता ना, अशी आमी बेश्टे तांकां उदक सप्लाय करता अशें ना। आयज पर्यंत तुमकां थंयच्यान कितें लोकांच्यो कंप्लेंट्स बीन येयल्या? हय, इंडिव्हिज्युअल कोणा कडेन येयला तेंचे आमी सजेशन केला, तांकां आमची दाबो ती येवन दाखयता, दुसरे प्लांट दाखयता। नो आमचे कडेन टेस्ट रिपोर्ट आमी टेस्टिंग करता आनी आमकां लोकांची काळजी आसा। उदक आमी देता ते आमकां बरें उदक दिवपाक म्हणून आमी हे आसा ना। खरे खोटे लोक आनी PWDक खबर, मात नळाक धवें फुल्ल उदक येता इतलें खरें। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। वळवय पंचायतीक 4 म्हयने जाले सरपंच ना। 5 पंच, 2 बायलो पंच मोगोच्यो, 3 दादले पंच BJPचे। सरपंच पद बायलां खातीर रागीव। वळवय पंचायतीत सध्या विचित्र राजकारण चल्लां। अंजली नायकान 2 फावट अर्ज घालो, सेकंडर ना म्हूण भायर पडलो। आतां ती कोर्टात गेल्या। मोगो BJPच्या पंचाचे राजकारण बादता म्हणटले जाल्यार पंच कांयच उलयनात। पक्षांतर करून सरपंच करपाचो प्रस्ताव आयल्यार अंजलीक मान्य। फोंडेच्या वळवय पंचायतीत सध्या विचित्र राजकारण चल्लां। 4 म्हयने जाले थंय सरपंचाची नेमणूक जायना। 5 पंचांतले 3 BJPचे, 3 दादले पंच। तातूंतलो एकलो दिगंबर तारी उपसरपंच। उरिल्ल्यो 2 बायलो पंच मोगोच्यो। सरपंच जावंक अंजली नायक 2 फावट फुडें सरली, मात तिका BJPच्या पंचांचो सपोर्ट मेळना।
जेन्ना फॉर्म भरलो हांवें तेन्ना दिगंबरा तारीख पयली विचारली सायन मारता न्हू काणून तेणी म्हाका तकली आलेली ना म्हणून तेणी ना म्हणना फुडें हांवें राजेंद्रा विचारलें तेणी तशेंच म्हाका सांगलें तूं भर फॉर्म तकली आलेली बेश्टीक तेणी सांगलें ना म्हणून परत मागीर हांवें निलकंठा विचारलें हांवें ताका मारली न्हू सायन म्हाका म्हणून लागलो दिगंबराक तारीख आतां तुका कशी सायन मारूं काय म्हणून लागलो सायन मारतकूच हांवें परत म्हाजे कडेन घेतलो फॉर्म दवरलो मागीर 11:30 तेजे कडेन दिलो ऑफिसरा कडेन तो म्हणालो तुजो फॉर्म रिजेक्ट जालो म्हणून लागलो कित्याक म्हणून सांगलें तुका कारण कितें सांगलें प्रपोजल ना न्हू म्हणून लागलो सेकंडर बाय हें ना न्हू तुजें फॉर्म रिजेक्ट जालो म्हणून लागलो दिगंबर तारी म्हणटा अंजलीन स्वता येवन उलोवचें गोवाक धाडचो न्ही मात अंजली सांगता पयलीं आपूण उलयली तेन्ना दिगंबर आनी बाकीचे पंच फाटीं सरले म्हूण आपणे दुसरे फावट गोवाक धाडलो लोकूय खंय कांयच उलयनात बीजेपी आनी मगोचें राजकारण म्हणटले जाल्यार दादले पंच उगड कांयच उलोवन दाखयनात आतां तेच परत दिसता जेन्ना आमी फॉर्म भरलो परत सेकंड पंचायतीचे तेन्नाय तांकां हांवें फॉर्म विचारलें तुमी आतां कितें करता काय म्हणून म्हज्या मिस्टरान तांकां घरा कडेन वचून विचारलें तेणें हांवें तुकाच करुया म्हणून लागलें राखीव आसूनय बायलांक सरपंच करिना जाल्यार बीजेपीच्या तिगा दादल्या पंचांतल्या एकल्याक सरपंच करचो म्हूण ती उलयली मात सरपंच जावंक पक्षांतराचो प्रस्ताव आयल्यार ताकाय अंजलीन तयारी दाखयल्या 3 जाण दादले आहा तांकां तिगांक भितले एकट्या कोणाकूय करून सरपंच म्हणून तुमी सपोर्ट करपाक तयार आमी सपोर्ट करपाक तयार आहा ती दोगूय एमजीचे आणि तिगूय हे आसा ते जेंट्स आहा ते बीजेपीचे बीजेपी म्हणल्यार एमजीचे तेंच्यांनी सांगूंक ना न्हू काय तुमी बाय बीजेपीन या अशें थंय विचारूंक जाय न्हू एका समज तसो जर तुका प्रपोजल दिलो जाल्यार तुमी वचपाक तयार आहा बीजेपीन तसो प्रपोजल आयलो तांचे कडल्यान जाल्यार सरपंच पयलीं उलोवंक जाय न्हू समज आयलो जाल्यार तुमकां सरपंच करता म्हणून सांगलें तुमी बीजेपीन भितर सरा म्हणून जाल्यार तुमची तयारी आसा न्ही राजकारण कितें आसूं नवी पंचायत येवनय वळवयकारांक 4 म्हयने जाले सरपंच ना आनी पंचायत मंत्री पंचायतींतल्या खुर्चेचो खेळ कंट्रोल करता म्हूण सांगता नव्या पंचांक मुख्यमंत्री आनी पंचायत मंत्र्यान दिल्ल्या सेरमावाचेर उदक म्हणपाचें काय मगो बीजेपीचें अव्यक्त राजकारण जून जुलै ऑगस्ट आणि सप्टेंबर 4 म्हयने जाले अजून पर्यंत सरपंच वळवय पंचायतीक सरपंच मेळना लोकूय हांगासरले काय उलोवंक सोदिनात तशेंच आमी सरपंचांक पंचांक कॉन्टेक्ट करपाचो प्रयत्न केले की हेच्या फाटलें कारण कितें आमकां जाणून घेवपाक लागून पण ते काय उलोवपाक तयार ना प्रुडंट मिडिया खातीर वळवयच्यान हांव विवेक प्रभू घेवया एक ब्रेक